माय मोगाचो योकार तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमचीं काळजां उर्बेवंत आसात. दर दिसा तुमची इंतेसावन तुमी हांगसर मिसांत ओपून दिल्लीं आसात, भेटयलेलीं आसा आनी सायबान तुमचें मागणें आयकलेलें आसा. तर आतांय ही सगलीं तुमची इंतेसां मागणी आसात ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसान आतां आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं, तुमचे सगळ्या आसूं. भयणीनो भावनो, देवान आमकां खूब सांगलेलें आसा आनी आमी ताचीं उतरां आयकलेलीं आसात. थोडीं आमी पाळटाव, थोडीं आमी पाळिना. जेन्ना आमी पाळटाव तेन्ना आमकां आनी दुसऱ्यांक बरेपण आमी फावो कोत्ताव आनी त्या बरेपणांत आमी आनंदीत जाता. पूण जेन्ना आमी ताच्या उतरांत जियेना तेन्ना आमी दुखी जाता आनी दुसऱ्यांकूय दुखान आमी दवरता. हें पातक आमी कबूल करया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां हात जोडून दोळे धांपून म्हणया, हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन आशिर्वाद घेवया. सर्पोदिदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. मागुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक तूं एका मोनाची आनी एका काळजाची कोत्ताय. जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा दवरूंक आमकां फावो कर आनी ह्या ओतीर संवसारांत सर्गीच्या सदांच तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी आयकोया. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जुदेवांनी आनी विदेशांनी आपल्या वडिलां सांगाता धर्मदुताक त्रास दिवंक आनी फातरां मारूंक तयारी केली. धर्मदुतांक हें गमतोच ते लिकोनेचे लिस्त्रा आनी दर्बे नगरांनी
पळून गेले आनी थंय आनी भोंवतणच्या गांवांनी ताणें शुभ वर्तमान पोरगोटलें. लिस्त्रा एक अपंगूल मनीस आसलो. तो जल्मांत तोंटो जावन केन्ना चलूंक नासलो. पावलून प्रवचन करतालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताजेर लायली आनी बरो जावंक ताका विस्वास आसा तो पळोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केलें तें लोकांचे उपोंजी पळोवन फुडें लिकोनीच्या भाशेन ताणें व्हडल्यान म्हटलें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मदें देंवल्यात. बार्नबासाक ताणें झेस म्हूण नांव घालें आनी पावल मुखेल उलोवपी देखून ताका हर्मेस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलोल्या झेसाच्या मंदिरा यादनिकान हार घालून नेटयल्लें पाडें दारवट्याशी हाडलें आनी लोकां सांगाता तो योद्न भेटोवंक फुडें सरलो. हें आयकून बार्नबास आनी पावल धर्मदुतांनी आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी लोकांशी धांवून वचून तांणी व्हडल्यान म्हटलें, इश्टांनो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचेच भाशेन मनीस, पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्यात. ह्या कुड्ड्या देवा पाठ करून स्वर्गा आनी संवसारा आनी समंदीर आनी ताच्या भितर आसा तितलें रचून त्या जिव्या देवाशी परतून येयात. आदले पिणकेक आपली वाट दवरून सगळ्या विदेशी ताणें निर्मिलें. तरी आसतना बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावूंक ना. स्वर्गार तावन तो पावस धाडटा, काला प्रमाणें फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता. इतलें सगळें इतलें सांगूनय आपणाक योद्न करूंक जावंक लोकांक आडांक तांकां भोव अवघड जालें. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय. बगर तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय. बगर तुज्या नांवाक जोडून घे महिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विस्वाशीपणा पासत तुका महिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशें अनभावार्थ्यांनी कित्याक म्हणचें? आमचो जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय. बगर तुज्या नांवाक जोडून घे महिमा. स्वर्गार आनी पृथ्वीर आमचो देव आपणाक जाय तें सगळें करता, पूण ताच्यो मुर्ती रुप्या भांगराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय. बगर तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा सर्वेस्परा, तुजेर आशिर्वाद घालूं. स्वर्ग म्हटल्यार सर्वेस्पराचो, पूण पृथ्वी मनशाक ताची देणी. आमचो जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय. बगर तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. उद्गार. Soy, soy, soy,
पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांव तुमकां सगळें तें सगोट ताच्या मनांत हाडटलो. Sorbes Barak, soy Sorbes Barak, Sorbes Barak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग कोत्ता. आनी म्हजो मोग कोत्ता ताचो म्हजो बाप मोग कोत्तलो आनी हांव ताचो मोग कोत्तलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जुदास इस्कारियत न्हय पूण दुसरो ताका म्हणलें, सायबा, तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो नाय पूण आमकां दितलोय हें अशें कितें? जेजून ताका परतीपाळ केलो. कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे ठांय येतल्यांव आनी ताचें सगळें ठिकाण कोत्तेल्यांव. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवीं तुमकां शारती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजून सांगलां, म्हजी आज्ञा म्हजीं उतरां सांबाळटात, पाळटात. ती म्हजो मोग कोत्तात. म्हज्या बापायन एक पाटी सांगेची गजाली कोत्ताना सांगलें, जाणाय मरे, जें तुज्यान आयज करूंक जाता तें फाल्यां दवरी नाकाय. जें तुज्यान आयज करूंक जाता तें फाल्यां दवरी नाकाय. तेन्ना म्हाका सॉट करून फादरीन एक शर्माव सांगलेलो आनी तातूंत एक आमकां स्टोरी सांगलेली, तिचो म्हाका उगडास आयलो. लुसिफर म्हणजे देंवचाराचो वडील, ताका एकदम वायट दिसोंक लागलें, कित्याक सगळो लोक जेजूच्या फाटल्यान वेतालो. हे सगळे बरे भशेन प्रवचन सांगतालेत आनी लोक तांचें आयकोन जेजूच्या फाटल्यान वेतले, देंवचाराचें आयकोन आसलेले. म्हणून ताणें एक सभा घेतली आनी तांकां सांगलें, अरे हें कितें करचें आतां? एकलो म्हूण लागलो, आमी ताका सांगया देव ना. अरे पिश्या म्हूण लागलो, देव ना, ते सगळे देवा फाटल्यान वेतात, तें चलचें ना. बरें, तर आमी तांकां सांगया देवाचीं उतरां तुमी पाळी नाकात. पिश्या म्हण लागलो, देवाचींच उतरां पाळटात म्हणून ती जेजूचो पाटलाव करतात न्हय. मागीर बरो चुकत जालो आनी एक धाकटुलो देंवचार फुडें सरलो आनी म्हणूंक लागलो, आमी ताका कितें सांगया जाणाय, देवाचीं उतरां पाळात पूण आयज न्हय, फाल्यां. आनी फाल्यां आयलें म्हणटच फाल्यां, आनी फाल्यां आयलें म्हणटच फाल्यां. हे भाशेन तीं आळशीपणांत पडटलीं. कितें एक तें महापातक जावन आसा, आळसायपण. आनी हें खरें जाता न्हय. आमी तर त्या दिसा पाळ्ळी ना जाल्यार मागीर गेले आनी दुसऱ्या दिसा करूनशें दिसना आमकां. आमचो अणभव तसो आसा न्हय.
पूण जेजूची उतरां आमी तर पाळीत जाल्यार आमकां घोटाय येता. आमी तें जाणो आनी जेन्ना आमी ताची उतरां पाळटा, आतां म्हज्या बापायची उतरां हांव तर मनांत दरीत जाल्यार हांव ताका आजीर जाता आनी तो म्हाका आजीर जाता. हें जेजून सांगलां, म्हजी आज्ञा तर तुमी पाळशात, म्हजें उतर तर तुमी सांबाळशात जाल्यार तुमी म्हाका आजीर जातल्या. पूण म्हजीं उतरां म्हजीं न्हय म्हणटा तीं बापाचीं, म्हणटत बाप आनी हांव तुमकां आजीर जातलें हांव. आनी तुका आजीर जालें की ना तूं आमकां आजीर जातलोय. हे भाशेन एक घोटाय आमकां मेवतली देवाची, देवाच्या बापाची आनी देवाच्या पुताची, जेजूची. पूण तो आमकां आनिकूय कितें सांगता, म्हजीं तर उतरां तुमी पाळशात, तुमकां बाप आनी एक शाराती दितलो. शारोती हो तुमकां आयलो म्हणटच तो तुमकां सगलें शिकयतलो आनी सोत कितें पळय तें तुमकां कळीत कोत्तलो. म्हणजे जेजूची उतरां सोत, देंवचाराची उतरां फटींग, आयज न्हय रे फाल्यां, असलीं उतरां आसतात. आनी असल्यो तो आमकां आज्ञा कोत्ता, तसल्यो तर पाळीत आमी तें चलचें ना. हाच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता बार्नाबास आनी पावलू जेजूचो पयलो मांदामेंत पाळटात. एका देवा विरेत दुसरो देव आनीक ना, एकाच देवाची आमी भोजवणी करूंक जाय. आनी आयज कितें जाता, ते त्या गांवांत वेतात आनी थंयसर कितें जाता, पावलू त्या थोंट्याक म्हणटा उठ, आनी तो उठ्ठा. अरे ते म्हणटात हो जिवस आयलेलो आसा, हेर्मेस आयलेलो आसा आनी तांकां हार घालून तांकां यज्ञ करूंक सोदतालेत. तो म्हणटा ना, असलें तुमी करिनाकात, आमी देव न्हय, हें देवान केलेलें आसा आमचे उद्देशी. कित्याक जेन्ना आमी ताची उतरां पाळटा तेन्ना देव आमचे सोबे आपलो वावर कोत्ता आनी आमी ताचे परस श्रेश्ठ वावर कोत्ता. कित्याक जेजू बापाय सोबे आसा. आनी तांकां ते सांगतात खरें, पूण ते पाळिनात. कित्याक तीं ताच्याच मनान आसात, तांचीच चिंतनां ते पाळटात. हें आमचें सोबें घडटा खूब पाटी. आमी आमचेंच चिंतता, दुसऱ्यांनी आमकां कितें दुसरें सांगलेलें आसा पूण तांचें आमी आयकोंक ना, आमचेंच आमी आयकोता. म्हणटच हें आमचे भितरलें पयस करच्याक आमी ह्या मिसान आतां देवा कडेन मागया. स्वताच म्हूण तशें घडना, पूण थोड्या वस्तूंनी ज्यो आमचे भितर रुजलेल्यो आसात त्यो चाली त्यो आमकां गुलामपणां दवरतात आनी तातूंतले आमकां भायर सरोंक जायना. म्हजे भयणीन आनी भावनो, ह्या मिसान आमी मागया. कशीं मागतले हांव? जेजूक एकवटान रावलीं की ना, ही चिंतना, ही भावना, ही चाल जी आमचे सोबें आसा ती जेजूक एकवटान दवरया. जेजू आमकां एकवटान आसा. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत, सगल्या आमच्या चिंतनांनी, सगल्या आमच्या चालींनी तो भितरल्यान एकवटान आसा. तर हें सगळें ताचेर दवरलें की ना, तातूंतली आमकां सुटका मेवतलीच, मेवंकूच जाय. असल्या भावार्थान आमी मागणें करया. सगळीं जाणां आत आमचे अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांचीं बोटां आसात थंय जोत्तान तकले मेरेन कुडींत, मनांत आनी आत्म्यांत आमी जेजून बरोवन येता. सुस्कारान बरोवन येता, पूण हो सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी जिवीत जावन आसा जेजू. तर आमी जेजून बरोवन आयल्या. सगलें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सोबें आसा. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान तें सगलें भायर काडया. जेजू, जेजू, जेजू. सुस्कार काबार जायसर जेजू म्हणीत रावया. मागीर सुस्कार भितर घेतना कांय म्हणनाकात, पूण ताचें सगलें बरेंपण आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत भरोन येवनी, ताका भरुनी. आनी तो हे भाशेन आमकां आपल्या जिवितान भरला की ना, आमी ताची सारकीं उदीक आनी उदीक जावंक लागतलें. सगलीं आमचीं चिंतनां नपयत जातलीं. तो काडून उडयतलो आनी तांचेर आशिर्वाद घालून बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून आपलें बरेंपण आमचे सोबें भरून काडटलो. आनी 5 मिनटांनी जशे भाशेन एक आणी आमी साफ कोत्ता उदकांतल्यान आनी साबू लावन, तेच भाशेन जेजूच्या नांवान आनी सुस्कारान आमी नितळ निर्मळ जातले.
आनी हे भाशेन न्हिदच्या आदीं तर आमी 5 मिनट न्हिदोंक वचत आख्ख्या दिसाचो जो कोयर चिंतनाचो भावनाचो पातकाचो कितें केलेलें आसा तितल्याचो हो कोयर भायर सरतलो आनी आमी नितळ निर्मळ जावन न्हिदोंक वेतेल्या आनी जेजू जो आमचे भितर आसा तो वावुरतलो आमकां थाऱ्यार हाडटलो मागण्यांत आमी आसतले कित्याक तो आमचे सगळें सगळो हाजीर आसतलो आनी सकाळीं उठली म्हणटच 4-5 वरां ताचें सगळें सारलीं हे भाशेन म्हणटच आमी उठ्ठाना ताका एकवटून उठया आनी आख्खो दीसभर मागीर हे कृपेन आमी जियेतल्या कसलीं चिंतना कसलीं भावना कसली आदली चाल आमकां कळोन आयली की ना ती रोखडीच आमी जेजूच्या ताब्यांत करतल्या सुस्कारांतल्यान आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दिवन ताची चिंतना ताची वस्तू आमचे सगळें वाडटल्यो ताचो पवित्र आत्मो आमकां सगल्यो जेजूच्यो वस्तू शिंकयतलो आनी आमकां ताच्या स्वतान धरून जेजूचे वाटेन आमी चलतले सगळी मागणी इंतेसांव आमच्या मनांत आमी दवरया आनी ह्या वेळार आमच्या संवसारांत जें वायटपण ह्या कोवीड व्हायरसाक लागून आयिल्लें आसा तें पयस कर म्हणून आमी हे मागणे आतां देवा बापाक उबारया सोरपुदेदारा आनी काकुळुत्सरा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाळेन आयकून घे ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुंडायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन बेठवणेचें गायन घेवया म्हजे भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक भोव व्हडत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो पोरमोळ तुजे मुखार सोडूं दी ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कोणवळायेन आमकां कृपा दी ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन
सर्वेस्पूर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व खाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली जेन्ना खुर्सा वयत ताणें आपणाचेंच बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनांत आदल्या योजनांक संपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुंकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गोड पोरगोटुया Sumia Jesu ami ondokata ani he kalchitle pieta title bauti to voi bovan Jesu ami tuje बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक
तुजें पोरजोळीत म्हाका मोळ पळोवंक फाव कर. भयणीनो आनी भावनो, कितलींशीं जाणां ह्या संवसारांत अंतरलेलीं आसा. जेजूच्या थाप्यांत आमी तांकां करया. आमचीं घरचीं, आमचीं शेजारी, आमी वखदान तांकां मरणाची तोडणीर आसात तांकांय आमी आतां आमच्या मागण्यांत दवरया. तांच्या सगळ्यां पासून आमी मागया. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर बागेवन झुजेवाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू केदनाच आमचे सोरशिलो पयस वचना. केदें व्हडलें पातक करूं आमी, तो आमच्या पातकांनूच रावन आमचें सगळें पातक भोगता आनी आमकां सुटका दिवंक आवडेता. आमकां ताणेन सुटका दिलेली आसा, ताच्या उतरान ताणेन आमकां भरलेली आसा आनी जेजून हो मोग आमचे पासत दाखयलेलो आसा. तो आमचे पासत मेलेलो आसा आनी होच जेजू आमचें सगळें रावन आमकां मागण्यांत दवरता. सगळीं आमचीं तें सामानांत दवरया भयणीनो आनी भावनो, आनी भियेनासतना ताका एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन हे मागणे आतां आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांचें नोतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक, ह्या मिसांत हाजीर आसलेल्यांक, वांटो घेतलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, जेजूक एकवटोन एकामेकाक आमी जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भयणीनो आनी भावनो, आमकां जेजूक काळजांत शेवंक जायना, पूण ओत्मीक तरेन आमच्यान शेवंक जाता. तर हें मागणें म्हणून आमी ताका स्विकारया आनी आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत म्हणजे काळजांत आमी ताका घेवया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार
तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा येता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजू आमच्या काळजांत आसा ताका आमचें सगळेंच जिवीत समोर पळोवया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजेंच. तुवें तें म्हाका सगळें दिलां, तुकाच तें हांव दितां सायबा. तुजे सुरशिलो म्हाका कोडसरूंक दिवं नाका. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवणपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या स्वयंबाक तूं ओकत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार कोत्ताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्कांचो गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चोडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, देव बरें करूं. देवान तुमकां सदांच बरें केलेलें म्हाका जाय आनी म्हाकाच न्हय, सायबाक जाय. गोंयचो सायब तुमकां सगळें बरेंपण करूंक आवडटा, केलेलें आसा आनी करीत आसा. आमी जाणो कशे भाशेन तो हांगसर आमच्या जिवितान वावुरता. सगळ्या गोंयकारांक ताणें राखलेलीं आहा, सांबाळलेलीं आसा आनी ह्या फुडें तो सांबाळटलो म्हाका खात्री आसा. कितल्योच्यो वस्तू आमी ताचे कडेन मागल्यो, तो आमकां जेजू कडेन मागोवन सगळें फावो करता. हो आशिर्वाद घेवन तुमी जें आयज मागलेलें आसा तितलेंय तुमकां फावो जावं. सर्वेस्पर तुमचें सोबें आसूं, तुमचेंय सोबें आसूं. आनी सोरपोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां घरांत रावंक हांव दितां, आज्ञा दितां. देवाचे व्हड उपकार. बोब भाग्योंत आंकवार मारेक फ्रांसिस्क पाप सायबाचें मागणें. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता देवाचे भाग्योंत माये. आतांचे गंभीर परिस्थितीन जेन्ना आख्खो संवसार संकश्टाक आनी आकांताक सांपडला, आमी तुज्या गोपांत उडून येता. देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पेस्ट पिडेक वेळार तुजी काकलूतसार नदर आमचेर घाल. भोव भाग्योंत आंकवार मारये.
दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्यां खातीर रुदोन कोत्तोल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावंक घडोवंक ना तसल्या मेल्ल्या खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को कोत्तोल्यां लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पसरणी वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावंक घडोना तांकां तुजी गोठाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावी फुडारा विशीं हुस्को काडटात तांकां बोरवाशान भोर. देवाचे आनी आमचे माये हें व्हड संकोश्ट संपोवंक आनी बोरवासो आनी शांती नव्यान उदेवंक देवा आमच्या काकलुतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलेल्यांच्या आनी मरून गेल्ल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांची काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोलें ते परी तुज्या दैवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक नर्सींक भलायके खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आप खुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बळ उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक आनी गवळीक हुस्क्यान आनी शुभ वर्तमानाक विस्वाशी रावन सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. भाग्यो दांकवारी हे पिडेचेर जैत व्हरूंक विज्ञानीक मोळार वार कोत्तेल्या भाव भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुणदायीक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुलाव्यो गरजो शांती पावोवंक आदार जाय आसलोल्यांक जाणवायेन हुस्क्यान आनी उदारपणान मोजत दिवंक शिकोर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मोनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्नांक सुटावे करूंक ते वावरूं. भोवभाग्यवंत मारये, झुजाचीं हात्यारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू खर्चोवचे सुवातेर फुडाराक असली व्हड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो सोद वावर करूंक पयशे खर्चूंक आमची अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये, आमी सगोट एक भोव व्हड फामिलीचे वांगडी म्हूण वळखूंक आमकां एकठांय करतात ते संबोवन उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या आमकां भावार्थान मजबूत, सेवेंत धिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये, कोश्टवंतल्यांचे बुजवणे तळमळतल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार हात पातळून हे पेस पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेंत तारुणांची आनी बोरव्यांशाची खुणां कशी तूं परजळटाय तर आमी तुका शरणां येता. एक व्हडले मोगाळ आनी दुर्लो बांकवार मारये. आमेन. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे, कृपेन बरयले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे, देवाची माय, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार. आमेन. नोमान मरे, कृपेन बरयले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे, देवाची माय, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार. आमेन.
नोमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू भगवंत मरे देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरणीचे ल्हानविकायेचे ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पोदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इन ओळख्यांक उंच बारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळा आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शारोणा घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा हांव. आमेन. San Francisco